नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। वायुसेनेचे मुखेल एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आणि पाकिस्तानामदी वाडट्या तणावाच्या स्थितीत ही भेट महत्वपूर्ण थारली। इतले मजगती राजस्थानातल्या श्रीगंगा नगरात भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेर सीम सुरक्षा दळान व्हडलें यश मेळयलां। सुत्राकडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण BSFन हांगा एका पाकिस्तानी रेंजराक धरला। ह्या पाकिस्तानी रेंजराकडेन चौकशी सुरू आसा। पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमेर अवैध रुपान प्रवेश करपाचो यत्न करतालो तेन्ना ताका BSFच्या जवानांनी धरलो। ह्या घडणुके उपरांत श्रीगंगानगर आनी लागींच्या वाठारांत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केल्या। इतले मजगती पाकिस्तान सेगीत फारपेट बंदीचे उल्लंघन करीत आसा। जम्मू काश्मीरात कुपवाडा, बारामुला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबन आणि अखनूर वाठारात नियंत्रण सीमेकडेन पाकिस्तानी सैन्यान फारपेट केली। भारतीय सैन्यान पाकिस्तानाच्या फारपेटाक खर जाप दिल्या। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज जनता दरबार घेतलो। सांखळे घेतिल्ल्या जनता दरबारांत गोंयकारांनी आपल्यो समस्या मुख्यमंत्र्यांकडेन मांडल्यो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत नेमान जनता दरबार घेतात आणि गोंयकारांची गाराणी आयकून घेतात। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आपल्या वक्तव्याक लागून परतून एका वादात आयल्यात। हालींच दिल्ल्या मुलाखतीत तांणी श्रीरामाक पौराणिक पात्र अशें म्हणिल्लें। त्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान तांचेर खर हल्लो केला। राहुल गांधी हांचें हें वक्तव्य म्हळ्यार हिंदू भावनांचो अपमान असा अशें म्हणून काँग्रेसीचेर हिंदू विरोधी मानसिकतेचो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हांणी केला। राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। पाकिस्तानातल्यान जावपी सगळी आयात बंद करपाच्या भारताच्या निर्णयाक तरुण चुग हांणी येवकार दिला। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं, कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। न्यायदानात मध्यस्थी म्हळ्यारच मिडिएशन एक महत्वाचो घटक आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। मध्यस्थीक लागून खटल्यांचे प्रमाण उणें जावंक शकता अशें तांणी म्हळें। मिडिएशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे शुभारंभ कार्यावळींत आनी पयल्या राष्ट्रीय मध्यस्थी परिशदेच्या उक्तावणा वेळार त्यो उलयताल्यो। ह्या वेळार भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती BR गवई, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमाणी आणि कायदो आणि न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हाजीर आशिल्ले। 2047 मेरेन विकसित भारत घडोवपाक मध्यस्थी महत्वाची आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें। इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डिलिव्हरी ऑफ जस्टिस which is at the heart of the Constitution of India, our founding text. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration, but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. फाटल्या 2 दशकांत तंटे सोडोवपाक मध्यस्थीची भूमिका महत्वाची थारल्या अशें सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांणी सांगलें।
Mediation increasingly gains limelight in our legal and institutional discourse. I often hear a recurring observation that mediation is intrinsic to Indian culture, woven in the very fabric of how we have historically resolved our disputes. It is said mediation reflects our instinctive preference for resolution through dialogue, through consensus. देशभरात आयज वैजकी प्रवेश परीक्षा म्हळ्यारच नीट यूजी परीक्षा जाता। राष्ट्रीय चाचणी यंत्रणा ही परीक्षा घेता। कडक बंदोबस्तांत देशभरातल्या 5000 परस चड केंद्रांत ही परीक्षा जाता। दनपरा 2 ते सांजे 5 मजगती ही परीक्षा जाता। 22 लाखा परस अधिक परीक्षार्थींनी ह्या परीक्षे खातीर नोंदणी केल्या। गोंयांतय थारायिल्ल्या केंद्रांत ही परीक्षा जाता। काय परीक्षार्थी तसेच पालकांनी ह्या वेळार उलोवप केले। I was doing self-study, but for boards, like I was going for tuition, and that sir helped me to prepare for NEET also. But I didn't go for any tuitions like for NEET. नीट म्हणना फुडें आतां बऱ्यापैकी कठीण जाल्लें आसा आनी फाटल्या वर्सा जे थोडोसो गोंधळ जालो NTAचो जो गोंधळ जालो ताका लागून ह्या वर्सा सगळ्या भुरग्यांची अपेक्षा आसा की नीटाचो पेपर हो कठीण येतलो आनी त्या प्रमाणे भुरग्यांची तयारी आसा आनी तयारी करता। खरें म्हटल्यार हांव एकूच सांगूं सोदतां की भुरग्यांनी म्हाजो चलो आन्सर करता ह्या वर्सा प्रयत्न खूब केल्ले आसा, पूण त्याच बरोबर पालकांक एक संदेश दिवपाक करता की जें कितें जावपाचें आसा तें जातलें, कारण भुरग्यांचेर प्रेशर हाडचो न्ही। कारण कशें आसा की भुरगे जे हांव पळयता फाटल्या 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन भुरगे तयारी करता, म्हजो चलो स्वताहून जे पद्दतीन तयारी करता भरपूर म्हणजे एका दिसाक म्हणजे 18 वरां स्टडी करता आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तयारी केल्ली आसा। आर्क्टिक क्षेत्र संवसारीक नजरेन महत्वाचें आसा आनी भारताची आर्क्टिका वांगडा भागीदारी सेगीत वाडत आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलां। नवी दिल्लींत आयोजीत आर्क्टिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 ते उलयताले। आर्क्टिकांत जावपी प्रत्येक घटना भारता खातीर महत्वाची आसा अशें तांणी सांगलें। Going to see, in a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. आणि आता वचूया खेळा मळार। IPL T20 क्रिकेट सर्तीत कोलकाता नायट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं आयज पयलो खेळ जाता। कोलकातांतल्या ईडन गार्डन मैदानाचेर हो खेळ जाता। दनपारा 3:30 ही मॅच सुरू जाली। कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमणी खबर हातात आयली तेन्ना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान 8.1 षटकांत 2 गडे भगडावन 73 धांवड्यो केल्यात। आयची दुसरी मॅच पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स ह्या 2 पंगडां मदीं जातली। सांजे 7:30 धरमशाळांत ही मॅच सुरू जातली। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर
पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. का ये तान होता है.